बापासमोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्तीनाने माना भूत ते ऐको कमका समर्पण होवी या बलिदाना ये या गाव्यास एका स्थळ्या उल्हासून ती एक देवा गीतांगायानाने अर्गां दिव्यं ताने केल्या स्वरूपकारा. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता. सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या आजच्या ह्या मंगळाराच्या दिसा ह्या नोवेनाक हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. एमिसाच्या बलिदानाची त्या सवाय ह्या प्रयासात अर्गन जावन एमिस भेटयता फिलोमेना डिसोजा मँगलोर, मॅथ्यू फेर्नांडीस कारवार, कार्मेन फेर्नांडीसाच्या सर्जरी सक्सेसफूल जाल्ल्या खातीर, फ्लाविया आनी कुटाम बेळमान, जुलियट नोरान्ना आनी कुटाम गोवा, विन्सेंट पिंटो बोळकुंजे, सेवरीन साल्डाना बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक, क्रिस्टीन मार्टीस मूडबेळे, सिंथिया डिक्रूज माडंत्यार, प्रितेश रोड्रिगस माडंत्यार, प्रिशल रोड्रिगस माडंत्यार, मोंती नजरेत बचपे, फेबियन आनी रेनिटा नजरेत बचपे, नवीना अक्षता आनी शिवानी भद्रावती, लीना पिंटो बॉम्बे, वीर डिसोजा पानीर, ॲग्नेस कुटिनो पवित काजवाडो, रोहन डिसिल्वा आनी कुटाम वामंजुरू, कार्मिन लोबो मुंबई, प्रकाश कब्राल जल्मदिसा संदर्भी सुरतगल, तेरेजा के उपाध्याय 71ನೇ जल्मदिसा संदर्भी वासाई मुंबई, तेरेजा के उपाध्याय वासाई मुंबई तांची कोर्ट केस सॉल्व जाल्ल्या खातीर, एरन आनी जॉन सी पिंटो पक्षिगेरे पवित कालजावाडो, जॉन आनी लॉना रोड्रिगस किन्निगोडी, प्रदीप आनी कॅरल मोरस पयल्या लग्नाच्या वर्सगोसा संदर्भी किरेम, रिशोन आनी लविना फालदाने, जॉर्ज बेलिक्स आनी अनिता डिसोजा बोरीमार. प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता. रोनाल्ड आनी प्रिसिला डिसोजा आनी कुटाम कटील, जुलियट नोरान आनी कुटाम गोवा बिझनेस बऱ्यान चलच्या, जुलियट नोरान आनी कुटाम गोवा भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर, टीना नॉयल कुटीन आनी कुटाम, लेरॉय मलीचा कॅस्टलिनो शिरताडी, सुदीप पिंटो बॉम्बे बरी भलायकी मेळच्या खातीर, डायना बुथेलो मुंबई बरी सैरीक मेळच्या खातीर, देवदीन मॅथ्यू रोड्रिगसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. मॅथ्यू फेर्नांडीस कारवार, देवदीन लॉरेन्स लिओ आनी लॅन्स डिसोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. रोल्विटा डिसोजा, देवदीन एम्ब्रोसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. मोर्सेन डिसोजा नित्य दरवाडो, देवदीन रिचर्ड फेलिक्स पिंटोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. लविना आनी रिशोन पालदाने घरच्या माव खातीर मीस पेटयता. जॉर्ज फेलिक्स डिसोजा बोरीमार. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी हांगासर आसा ही सकड सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सोमयाची मजर कृपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आज आमी विशेश तरान मागोवन घेवया. मग जेन्ना आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसा मनदी बाप क्लॅनी डिसोजा गांवान ओमजोर पिरगजीचे म्हज्यात माई पिरगजीचे आमी हेका पिरगजीचे प्रस्तुत ग्लॅडसम ओम्पो स्टुडंट आमच्या मंगळूर DSCचे डिग्री स्टुडंट सेमिनरिस्ट शिकचें तें घर आनी त्या सेमिनिस्टांचे इन्चार्ज ते जावन आसात. सुरवेर कल्याणपूर माउंट रोजरी इगजेंद सहायक विगा जावन आसले. ताज्या उपरांत बचपे आमची मायनर सेमिनरी आसा थंयसर रेक्टर जावन पाद्रपान सेवा दिल्ली आसा. आतां प्रस्तुत ह्या ग्लॅडसम ओम्पो स्टुडंट थंयसर रेक्टर जावन सेवा दितात. जायतो वावर करतात. प्रत्येक जावन देव आपोवण्या खातीर विविध पिरगजांक वचून भुरग्यांक प्रोत्साह ते दिवन आसात आनी त्या मारीपा सोमयाच्या आपोवण्या पाळो दिवन एक याजक जावन फुडें वचच्याक मार्गदर्शन ते दिवन आसात. आज आमचे संगी आसात. आयच्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयतात, शर्मावन दितात. प्रत्येक जावन नवें आराधन सोलोवन वन आमचे खातीर मागतात. त्या देखून तुमच्या सोमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रपाक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा.
मोगाचेनो आज ह्या पवित्र ताळार आमी प्रत्येक जावन 9व्या खासदारी जोड्यां खातीर विशेष तरान मागता. फाटल्या दिसांनी लग्ना बेसान एकवटून एक नवें लग्न जिवीत सुरवात केल्ल्याचो तांचो आज आमी विशेष तरान उडास करता. तांच्या लग्न जिविता खातीर, बऱ्या भलायके खातीर, बऱ्या फुडारा खातीर आनी प्रत्येक जावन तांणी दिल्ली ती बसोवनी मरा पर्यंत सांगता जियोंक सोमी तांकां बेसावनी भरच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागता. तशेंच मोगाचेनो जे कोणाच्या पुरो खासदारांक ह्या दिसांनी फाटल्या ह्या 3-4 म्हयन्यांनी आमी गेल्या कोणाच्या पुरो खासदारांक आमी मागता म्हणून सांगलां तांचो आज सगळ्यांचो उडास काडया त्या जोड्यांचो. आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या सकड जोड्यां खातीर आज आमी विशेष तरान सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून ह्या सकड जोड्यां खातीर विशेष तरान आमी मागया. तर आमी उबे रावया हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपान देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, सांजुदा मुखांतर देवान केल्लेल्या सर उपकारांक अर्गां पाठोवंक आनी परत सांजुदा मुखांतर आमची मागणी ताका भेटोवन सोम्या लागचे उपकार मागोवंक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी एका कुटुंबा स्पिरितान आमी सोमेस्तान सांगाता जमल्या. हो आमचो देवा ते आसचो मोग, हो आमचो देवा ते आसची विश्वासी आनी देवा लागीं आमकां आसचो बरवसो. ह्या बावर्तान आनी विश्वासान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आयची सगळीं वाचपां आमकां देवाच्या मोगा विशयांत आनी देवसू मोग म्हणल्या विशयान शिकोवन दितात. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, उतार आसा, लव इज ब्लायंड, मोग कुरडो. हे मनशान सांगिल्लें उतर, मोग कुरडो म्हणून. पूण देवाचो मोग अणभव केल्लो जू हांव म्हणटा, देव मोग जावन आसा देव आनी देव जावन आसा मोग. देखून आमकां हर एकल्यांक मनशाच्या मोगांत उणेपण दिसून येता, स्वार्थ दिसून येता, पूण देवाच्या मोगांत बरेंपण दिसून येता. देवाच्या मोगांत काकूळट आनी बोगसाणी आमकां दिसून येता. तर तेच देवाच्या मोगा बरी आमी एकामेकाचो मोग करूं आनी देवाचो मोग अणभव करून आमच्या जिवितांत त्याच मोगाक साक्ष जावंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. जर आमच्या चलत्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी मोगाची मनशां जावंक आमी सलवल्या जाल्यार देवातावन आनी एकामेकातावन बोगसाणें मागया आनी हे मिसाचें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवन ते बापाक मानवंच्याक आमच्या पातकाची आमी दूख धरया. आमचे उणेपण वळखून घेवन सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या बसत भागीवन सदां सांगू आरमरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाते करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजोदता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्या प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उडगापो केलो. मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पतकाचे परीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. देवाचें उतर हें. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोपता राष्ट्र. देवा नीतिवान पैसालाचे देणे तुझ्या राजाक पाठय. रायकुवार जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दे. अशी तो तुझे परचे नीतीन सांबाळून दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सलन व्हरून. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोपता राष्ट्र. गुड्या दोंगरांनी नेटेलो गांव तुझ्या लोका पासून न्याय नीतीक सरी जावन सुबापणी आसूं. तू दुबळ्या धाकट्यांक नीत कर्ण दीव. गरिबांच्या भुरग्यांक आदार दीन व्हरून. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोपता राष्ट्र. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर्वोपता राष्ट्र. Alleluia, 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 alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेंत आसलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका आसूं. अशें माचव्या वयलो सकला देंवताना जेजून वडयेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बकऱ्यां बरें ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे शिश्य ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात. त्या भायर वेळी वतरलो. लोकांक धाडून सोड. भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवन म्हणून मनशें घेतुवें.
तेदवा जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, वचून पळया. पळोवन येतच 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून ताणें ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तणार पंक्ती पंक्तींनी बसूंक जेजून फरमायलें आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडोवंक शिसा लागीं दिले. 2 मासल्योय तेच परे सोमेस्तांक वांटल्यो. सोमेस्तांची उंडादोशी जाली. वाडून उरलेले उंड्याचे आनी मासलेचे कुडके ताणीं आरयतना 12 अंदालीं जालीं. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीस 5,000 आसले. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. आमच्या सेमिनरींत एकलो भुरगो आसा आनी ताच्या जिवितांत घडलेलें एक ल्हानशें घडीत ताणें म्हजे लागीं सांगिल्लें आसा. आयताराच्या दिसा आल्तार भुरग्यांचें मिटींग जावन हो भुरगो घरा येतालो आनी ताच्या आवयन दनपाराचो वेळ जाता म्हणल्या खातीर ताका इल्लेशें जावं खातेंपणी खावंक वा कितेंपणी पियोंक म्हणून ताणें थोडे पयशे दिल्ले. दनपाराचें वत आनी ह्या वेळार इगर्जेतावन तो सकलो देंवून येता आसतना वाटेर एकलो अनाथ खाली पांयांनी चलोवन वेतालो आनी ह्या भुरग्याक पळोवन ताचे हात मुखार आयले आनी ताचे लागीं ताणें आदार मागलो, कुमोक मागली. तो वळमणासर तो म्हणलो, तो भुरगो म्हजे लागीं म्हणलो, तो वळमणासर हांवें कोणायकी कुमोक केल्ली ना, हांवें कोणायकी म्हज्या बळसांत हांव दिल्लें ना, पूण ह्या मनशाक पळोवन म्हाका कितें भोगलें म्हणून कळीत ना. म्हज्या हातांत म्हाकाय भूक लागली पूण म्हज्या बळसाक हात घालन म्हज्या मम्मीन म्हाका दिल्ले ते पयशे हांवें ह्या मनशाक दिले. आनी त्या दिसा म्हाका इतलो संतोश भोगलो की हांवें कितें बरेंपण केलें. आनी ताचे उपरांत तो पयशे काडून गेल्लो मनीस ह्या भुरग्याच्या माथ्यार आशिर्वाद दिवन चलते रावलो खंय. हें घडीत ह्या भुरग्याच्या जिवितांत इतलें रमलें की आजुनी हें घडीत तो घडये उडाक काडटा आनी कितेंय ताच्या जिवितांत मेळलेली तृप्ती तो एकामेका लागीं वांटून घेता. मोगाची दिश्ट आनी मोगाची करणी. आयची सगळीं वाचपां आमी पळोवंक गेल्यार आमकां ह्याच विशयांत धर म्हणून शिकोवन दितात. जेजूची मोगाची दिश्ट आनी जेजूची मोगाची करणी. आयची शुभवार्ता आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर जेजून केल्लें तें अजाप. 5,000 लोकांक वाडिल्लें घडीत पळोवंक गेल्यार फास्ट फूड फास्ट दिल्लें. आयच्या काळार हर एकल्यांक फास्ट जायचे आनी जेजून ह्या लोकांक बेगीनच म्हणलें बरी फास्ट फूड दिलें आनी फास्ट फूड बेस्ट फूड जालें. आनी कशें हें फास्ट फूड जालें आमकां कळीत आसा. एक जेवण रांदचें जाल्यार जायते हात वा एका आवयचे गी वा एका रांदपीचे हात थंयसर सांगता येजे आनी थंयसर कशें ताचे हातांनी थंयसर अजाप जाता सांगूंक जायना. रूस थंयसर आसता आनी एका रितीचें आमकां उल्हास भोगता हें जेवण जेवता आसतना. तेच परी जेजून वाडलेलें हें जेवण जेवणी हर एकल्यांचें पोट भरलें आनी उरलें. कित्या पासून जेजू एक रांदपी गी? बिलकूल न्ही. हे रांदप्याच्या हातांनी जाल्लें अजाप न्ही, बगार मागण्याच्या हातान जाल्लें हें एक अजाप. आनी आज जेजू आमकांय सांगता आमचे हात मागण्याचे जाताना, आमचे हात बेसावाचे जाताना आमच्या जिवितांत आनी एकामेकाच्या जिवितांत आमी एक अजाप करूंक शकता. बेसांव जावचें, मोगाची दिश्ट आनी मोगाची करणी करची म्हळ्यार एक अजाप. आयच्या सुवार्थेचेर एक दिश्ट आमी भोंवडोवया. थंयसर आमकां जेजूची मोवळाय आनी मोगाची करणी दिसून येता. पयलें
जेजून तांची गरज पळयली. आमी हर एकले आमच्या बोवारी हर एक संगती आमी पळयता. जावंक पुरो कश्टांची परिस्थिती पळयता, जावंक पुरो संतोशाच्यो घडयो आमी पळयता, जावंक पुरो बेजाराची घडीत आमी पळयता, आमच्या बोवारी आसलेल्या मनशांक आमी पळयता, पिडा पळयता, कश्ट पळयता, हर एक संगती आमी पळयता. आनी कशें आमी पळयता तशें जेजूनय पळयलें. ही कश्टांची परिस्थिती, लोकांची ती कश्टांची परिस्थिती जेजून पळयली. मनशाक भूक लागल्यार दुसरें कितेंच नाका. मनशाक भूक लागल्यार खंयचेंय ताच्या दोळ्या मुखार दवर, पयशे दवर, भांगर दवर, कितेंय नाका. तो एक म्हणटा म्हाज्या पोटाक 2 शीतां दिया पुरो. कित्याक म्हळ्यार भूक लागतना मनशाक खाण मात्र जाय, दुसरें कितेंय नाका. आनी जेजू ही गरज पळयता. जेजू केवल तांची भूक मात्र न्ही, बागार देवाच्या उतराक तांणी भुकेवचें आनी ताणेवचें पळयता. देखून पयल्या सुवातेर जेजू तांची आत्म्याची भूक थांबयता. तांकां देवाचें उतर दिवन, देवाचो मोग कितें म्हूण दाखोवन दिवन, देवाच्या राजाची सतां कितें म्हूण कळीत करून तांची आत्म्याची भूक थांबयता. आनी दुसऱ्यान तस्सो जेजू तांचे कुडीची भूक थांबयता. देखून पयलें तो पळयता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी पळयता पूण जेजूच्या दृश्टेंत एक वेगळेंच आसा, दुसरीच रीत आसा, आनी ती जावन आसा मोगाची दिश्ट. दुसऱ्यान जेजून मोगाची दिश्ट थंयसर घाल्या उपरांत तो बिरमोत पावलो. हें बोगाप, इट्स अ फिलींग. पूण आमकांय आमच्या जिवितांत जायते फावटी हें बोगाप आमकांय येता. आमच्या भावा भयणींक, कश्टांच्या भावा भयणींक पळोवन अय्यो देवा, कित्याक तांकां हे कश्ट म्हणलें उतरां आमी म्हणटा. कसली पिडा तांकां मेळ्ळी, कसले कश्ट तांकां सोसूंक मेळ्ळे आमी म्हणटा. आमकांय तें बोगाप येता. जेजूकी ह्या लोकांचे कश्ट पळोवन बिरमोत तो पावलो आनी हें बोगाप ताकाय उदेलें. पूण सडाव जावन हें बोगाप, मनशाक आयिल्लें बोगाप, तें बोगाप जावनूच उरता. पूण जेजूच्या जिवितांत हें बोगाप केवल एक फिलींग जावन मात्र उरोना. तो तिसऱ्या मेटाक वेता. आनी तिसरें मेट जावन आसा मिसांव, मिशन. आनी कितें तें मिसांव? जें कितें ताका भोगलें तें ताणें ताच्या करण्यान कर दाखयलें. मोगाची दिश्ट आशिल्ली, मोगाची बिरमो ताका दिसली, आनी तिसरें मोगाची करणी म्हणजे थंयसर अजाप ताणें केलें. आनी हर एका लोकाक, थंयसर आसलेल्या लोकांक तांची कुडीची भूक ताणें थांबयली. मोगळ भावन आनी भयणीनो, आमकांय देवान जाय पुरतें दिलां, बेसांवां दिल्यान. प्रस्तुत काळार आमच्या समाजाच्या लोक, आमचो समाजीचो लोक बिलकुल कानाक आनी बुकेक तो थंयसर मरना, कोणी मरनात. जर आज आमचो बोवारेचो लोक आमचे कुटुंबाचे सांदे आशेता जाल्यार त्या मोगाच्या बुके खातीर आशेता, सांगातपणाच्या बुके खातीर आशेता. आज म्हजो सुपेलो मोगा खातीर आशेवन आसा, सांगातपणा खातीर आशेवन आसा, बक्षाण्या खातीर आशेवन आसा. देखून आज हांगासर येवकारिस्तीक बलिदान भेटयलेली आमी, जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटे घेतलेली आमी, ह्या सुवातेंत हांव भायर वता आसतना आमच्या भावा भयणींची मोगाची दिश्ट आमी लावया, मोगाची करणी आमी करया. जावंक पुरो आमी दिवचें बक्षाणें, जावंक पुरो आमी दिवची उत्तेजनाची उतरां, जावंक पुरो तांचे सांगाता करचो थोडो वेळ, हें जावन आसा तांच्या जिवितांत एक बदलावण, हें जावन आसा तांच्या जिवितांत आमी करचें एक अजाप. तर येवकारिस्तांत प्रेरीत जाल्ली आमी, जेजूच्या येवकारिस्तांत एक जावची आमी आमच्या दिसालच्या जिवितांत त्याच जेजून दिल्लेल्या मोगातावन प्रेरीत जावन एकामेकाक मोग दिवंक आमी मुखार सरया. जिवीत कशें उरता आमकां कळना. एक सुकणें जीव आसतना धरणीर आसलेल्या मुयांक खाता, पूण तेंचो सुकणें मरण पावतना धरणीर आसलेल्यो मुयो ताका खातात. जिवीत केदळा बदलता आमकां कळीत जायना. आज आमचे लागीं जायतें आसा जावंक पुरो, पूण फाल्यां सकाळीं आमचे लागीं तें ना जावंक पुरो. जिवीत बदलता, पूण एक मात्र बदलना, आमी दिवचो मोग. देखून ह्या मोगाक आमी सदांच पाटी मोग दिवंक प्रयत्न करया. कन्नडांत एक उतार आसा,
ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಬಾಳಲು ಹಣ ಬೇಕು, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಲು गुण ಬೇಕು. आणि आमचे थंय आसलेलो तो गूण कसलो, जर मोगाचो गूण आसा, बोक्सानेचो गूण आसा, काकूळ दाखोवचो गूण आसा, तर खंडी जावन आमी आज भेटोवचे मागणेन देवाक मानवता. देवान आमकां दिल्लो मोग सार्थक जाता आनी आमी तो मोग एकामेकाक दाखयतना देवाच्या मोगांत आमी एक जाता. तर त्याच मोगांत एक जावया, एकामेकांत आमी एक अजाप करया आनी मोगाची मनशां जावन मोगाची दिश्ट, मोगाची करणी एकामेकाक दाखोवंक त्याच सोम्यालाची कृपा मागया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो हावा भेटोवन दिता, सर्वोस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, हुंडो आनी वाण तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुपेच्या दबा सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ती आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ते धर्मदूतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Pavit, pavit, darbaraso सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो,
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगुट परगटुया. सुमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुणा जुवानपणाचो बरो असो धोरण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगाता, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन दमदुतां सांजूद देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. अंत सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. थ्यास जेजू वरवीं, थ्यास जेजू सांगाता, थ्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापाक सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमी हर एकलीं देवाच्या मोगाची भुरगीं. सोम्यान आमकां बापाक आब्बा बापा म्हूण मोगान उलो मारूंक शिकयलां, तर तेंच मागणें मोगान आनी भक्तीपणान बापाक उलो मारून आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकिल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रसवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. 5,000 लोकांक मोवळायची दिश्ट घालन तांची कुडीची आनी आत्म्याची ताण बागयलेलो जेजू हो. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली आमी हर एकलीं सुभागी. सम्या तुवें मुद्दे दिवचे म्हाका फावना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगा जेजू दया मुझे तई काशिता. स्वागत का काळजान मुझ्या आत्म्याक मुझ्या दिघटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मिकान जाता. प्रार्थुया. भौमगाळ बापा बागेवंत जोद देवाच्या जैतेवंत मरणापासून या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तातूंत घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. समेस्त मी बसया. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक परत हेवटेन तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हर एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 9:30 वरां सोमता. ताजे उपरांत 10 वरार तावन परत कुंभसार हांगासर 10:15 वरां तेर्स मीस नोवेन साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन गंटेदुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसवां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतले. आज हांगासर आश्रयेच्या बिल्डिंगांत मोडबेद्रे आळवास मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर मेळटा. त्या कोणाय कितें ताची गरज आसा जाल्यार तसो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हर एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटींग चलतात. त्या देखून आमाल पिवण्याक जिंगोन बली जाल्यांत तांकां ह्या पिडेतां सुडका जोडूंक ही मिटिंगां उपकारतात. त्या देखून हाचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. पुंतळाची कॅलेंडरां ह्या 2026ची कॅलेंडरां
रेडी तयार आसात येदोळूत आमी वांटूंक सुरू केल्यान भायर येता आसतना थंयसर पोर्टिकोन ती मेजार आसात नाजाल्यार ऑफिसांत आसात तुमी व्हरूंक तुमच्या लागीं उपकार मागता तुमकां तशेंच तुमकां कोणाक व्हरून दिवंक जाय जाल्यार ती व्हरून तांकांय पावीत करच्या खातीर तुमच्या लागीं उपकार मागता तशेंच आमच्या पोंताळाचें पत्र यात्रिकी मॅगझीन वा ताच्यो प्रत्यो तयार आसात भायर येताना मेळटात वा ऑफिसांत आसा थंय व्हरून तुमी हेरांक दिवच्या खातीर तुमच्या लागीं उपकार मागता आज जेवणाक स्पॉन्सर केल्यांची नांवां वाचून सांगतना मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदी बाप क्लॅनी डिसोजा तांचे जावन ह्यो मानाची वाती घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता जेराल्ड ग्रेटा पिंटो शिरवा आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी स्पॉन्सर केला तें लागून तांणी मुखार येवन मानाची वात घेजय म्हूण उपकार मागता तशेंच नांव नाका म्हणून एक दानी किन्नेवळी एरन आनी जॉन सिपिंटो पवित्र काळजा वाडो तांचे लेकार नॉन वेज जेवण पूण आज दिना तांच्या लेकार जेवण आनी एका मंगळार आमी दिता पूण वात तांणी हांगासर मुखार येवन घेजय म्हूण तांच्या लागीं उपकार मागता जॉन्सन आनी ज्योती डिसोजा तांच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी शंकरपुरा आयचे दिसाचे वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केला तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची अँटनी डेनियल पिंटो निड्डोडी प्रदीप सोनिया आनी सियोन मुडबेळ्ळे ऑजवल्ड शैला आरान्ना किन्नेगोळी एलिझा तावरो बेळमान वलेरी बारेटो आनी कुटुंबाची गोवा कुवेट शारोन सिरिल नजरेत मुडबिद्रे जोहान आनी रेन्सिल डिसोजा किन्नेगोळी नांव नाका म्हणून एकदांनी शिरवा विन्सेंट पिंटो बोळकुंजे फ्रेडरिक आनी वानिता डिसोजा एरमाळ प्रिजवान प्रज्वीन आनी प्रिन्सन एरमाळ जेवणाक कुमो केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावरता देव बरें कर म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर तुमच्या बिझनेसाचेर तुमच्या हर एका चटवटिकेचेर हांव मागता तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा सगळ्यां आमी दिबी घालया सांजू दोता देवाच्या मानाक नव्यान आमी चलोवन व्हरया पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगीन जोदता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बसोद विनंती करता सांजूदता देवान हेर सान भक्त प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपाक आतां आमी सांगता मागया सुमयान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टगरीचो आमी उगडास करता बगेवता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेश मुनी देवाक मानवतात जेजू आमच्या बाबार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचेर देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बगेवन जुतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशेप्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेन आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन सांजू दोता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोतात देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची स्वार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगरीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरेच कसाचणी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरी शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां सक्कड आमी बसया मोगाचे न्हू हांगासर सभा जाणांनी तांची त्या सवा मागणी दान दिल्ली आसात ही सक्कड त्या सवा मागणी ह्या घडये वाचून सांगतना जे कितें त्या सवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार तुमी आसात
तुमच्या कालचा मनातली सक्कड त्या सवा मागणी या घडये सांजूदतात देवाच्या मजतीन आम्ही देवा बापाक पुताक आणि पवित्रात्म्याक समर्पण करूया आणि या देवाची मजत आमचेर आता आम्ही विशेष तरान मागून घेवया. 8 जणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर दोन कुटुंबां एकल्यान दिल्ले भांगार आनी पयशे बऱ्यान पाटी मेळच्या खातीर एकल्याचें लंग्स इन्फेक्शन गुण जावच्या खातीर एकल्याचें नी आनी हात पांयचे गांठी गुण जावच्या खातीर 6 जणांक अर्थीक समस्या जावन सुटका मेळच्या खातीर दोगांच्या जाग्याचे RTC बेगीनच आताक मेळच्या खातीर एकल्याक माट मंत्र आनी वायट सक्ते जावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्याचें ऑक्सिजन लेवल चड जावच्या खातीर 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 8 जाणांक शिकोवंक बरी मत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर 8 जाणां परगांवांची विसा फावो जावच्या खातीर एकल्याक बंदपाचा जावन आनी बंदड येतावन सुटका मेळच्या खातीर एकल्या वायट चिन्नां खोट्यो आलोचना पयस जावच्या खातीर तेगांक सर कश्ट समस्या जावन परिहार मेळच्या खातीर तेगांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर 9 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर 7 जाणां कुटुंबान शांती समाधान राज जावच्या खातीर तेगांचे डिप्रेशनांतून सुटका मेळच्या खातीर 4 एलर्जी कोंकली गुण जावच्या खातीर 8 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावच्या खातीर 7 जाणांक एग्जामान बरें शिकोवंक पास जावची कृपा मेळच्या खातीर तेगांचे मन परिवर्तन जावच्या पद्दत तेगांचे बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर एकल्याचें वर्टिगो पिडा गुण जावच्या खातीर एकल्याक ताच्या कामांत रिलीव जावंक आनी एक्सपिरियन्स लेटर मेळच्या खातीर 32 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या समा खातीर मागोवन सांगला मोगाचें न्हू. जुलियाना पिंडोचें अस्थमा पिडा नॉर्मल येवच्या खातीर आनी त्राण तिका मेळच्या बसतो. युट्रसांत सिस्ट प्राई बोर्ड आसून मस्त कश्टां एकली तातूंत संपूर्ण सुटका मेळोवंक आनी CA 125 रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागोवन सांगला. एकल्याचें युरीक ॲसीड आनी ESR नॉर्मल येवच्या खातीर एकल्याच्या हाताचे बोटां सुजलें गुण जावच्या खातीर एकल्याच्या रोसाचें आनी काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर एकल्याक एग्जाम पास जावन बरें रिजल्ट मेळच्या खातीर एकल्याक आज जावच्या ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जावन ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळच्या खातीर तशेंच बेनेडिक्टा म्हणल्यार स्त्रियेक संपूर्ण सुटका मेळोवन सर्व सुटका ताका मेळच्या खातीर तशेंच तिच्या दादल्यान आपणाची सूख वळखून घालून कुटुंबान माय मोगान जीव ताचें मन परिवर्तन जावचें पासत मागोवंक सांगला. ह्या विशेष त्या सांगो खातीर मागोवन सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच एका भुरगें चेडूं भुरगें ताका ब्रेस्टांत लम्स आसा त्या देखून ताका सर्जरी आसा थंय बऱ्यान जावच्या खातीर डॉक्टरां मारी पात सकड ती गुण जावची सकट वालच्या खातीर मागोवन सांगला. ह्या चलये खातीर आमी मागया. स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां प्राय तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांचे थियोलॉजी एग्जाम बरें बरोवंक तांकां कृपा मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. आलन लसरादो आनी एलिटा डिसिल्वा भुरग्याचें देणे ह्या जोड्या प्राप्त जमच्या खातीर देवदीन मताय सेरावो जो विल्सन सेरावो विल्फ्रेड सेरावो मार्क रोड्रिगास तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर जेसिंता डिसोजा दुबय गोल्डन विजा तिका मेळच्या खातीर जोनाथन 32 वर्सां ताका एक बरें लाईफ पार्टनर दुबयन मेळच्या खातीर विल्संट बरी भलायकी आनी बरें लाईफ पार्टनर ताका मेळच्या खातीर एका कडेन बिल्डिंगाक लिफ्ट जावंक आसा संबंदीत डिपार्टमेंटांतल्यान परमिशन मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक घरा वचूंक रस्त्याक वाट सोडून दिवच्या संबंदीत कुटुंबाक तांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तशेंच दोगां चलयां भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी एका स्त्रियेच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां. आशा म्हणल्यार चलयेचो पांय सुजला ती सुजू वेच्या खातीर मागोवंक सांगलां. विक्रम आनी पवित्र तांच्या बऱ्या भलायके खातीर विना रोड्रिगस मायग्रेन हेडेक गुण जावच्या खातीर नाताशा ताका दुबयंत एक बरें काम पावो जावच्या खातीर सिसिलिया सेरावो ह्या आमच्या भयणी बरी भलायकी बरेंपण मेळच्या खातीर अण्णा म्हणल्यार एका चलयेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एका भयणीक धर्मीक भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर हप्त्यान 3 दीस डायलिसीस आसा सकयल संपूर्ण बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर आशा शिल्वी ह्या म्हणल्यार एक चली स्त्री गल्पांत आसा दुबयंत आसा ताका बरी भलायकी एक बरें काम दुबयन मेळच्या खातीर एक धर्मीक भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर एक धर्मीक भयणीक तांच्या कॉमेंटांत दोऱ्याचे समस्या आसात कोर्ट केस आसा हे सगळे समस्ये इत्याद जावच्या खातीर एकल्याची कोल्ड एलर्जीक गुण जावच्या खातीर एकल्याचे नर्स पेन जॉयंट पेन ते गुण जावच्या खातीर एका भुरग्याक आवय बापायक विधेय जावंक जानवायचे समजणेचे देणे ताका मेळच्या बऱ्यो संवयो ताच्या जिवितान आदारूंक आनी ह्या कुटुंबाक एक बरें घर सोदण्यार आसा एक बरें घर मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला. ह्या तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया.
एकल्याचे स्किन एलर्जी गुण जावच्या खातीर, एकल्याचे गॅस्ट्रीक एसिडिटी गुण जावच्या खातीर, एकल्याचे माथ्याचे केस जरचे रावच्या खातीर, एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गुण जावच्या खातीर, एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, 10वे क्लासी शिकच्या भुरग्याक बरें शिकोवंक शिकले मतीन उरची कृपा मेळच्या खातीर, वेरोनिका म्हणल्या बहिणीचो फ्रॅक्चर जालो पांय सारको जावन सलची कृपा तिका मेळच्या खातीर, एकल्याचो फ्रॅक्चर जालो हात सारको जावच्या खातीर, एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शन जावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गुण जावच्या खातीर, सेकंड PUC शिकच्या एका आक्रिस्तांव भुरग्याक कॉलेजीक वचूंक मोन ना, शिकाना ह्या भुरग्याक कॉलेजीक वचूंक मोन, बरें शिकची करपा आनी बरें संपूर्ण बरेंपण ताच्या जिवितांत आमच्या एक बरो फुडार ह्या भुरग्याक मेळचे खातीर मागोवन सांगला. तशेंच आज हांगासर प्रत्येक जावन एका 10वे क्लासीन शिकच्या आक्रिस्तांव भाव शिकलें ताच्या मोतीक वचना, शिकोवंक बरी भलायकी मेळोवंक बरें शिकची करपा परिक्षेन बरें बरोवच्या खातीर ताची आवय आक्रिस्तांव ह्या पवित्र थळा घेवन ह्या भुरग्या खातीर मागोवन सांगला. ह्या भुरग्या खातीर आमी मागया. तशेंच आनी एका कुटुंबांत एकल्याक सैरीक आक्रिस्तांवाक सैरीक मेळच्या खातीर, तशेंच त्या कुटुंबांत भुरग्याक सारकें चलोवंक उलोवंक जायना, बरें उलोवची कृपा मेळच्या खातीर मागोवन सांगला. त्या भुरग्या खातीर आमी मागया. तशेंच एका कुटुंबांतलो एक भुरगो आमी त्या भुरग्या खातीर हांगासर मागलें, ताका उलोवंक जायना पूण आतां इल्लो इल्लो उलयता भुरगो, बरें उलोवंक आनी तशेंच ताका सारकी समजोनी ह्या भुरग्याक मेळच्या खातीर आनी ह्या कुटुंबांत आसले सकट सामस्ये इत्यार्थ जावच्या खातीर ह्या कुटुंबाक बरेंपण वालच्या खातीर ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आनी तशेंच म्हजे लागीं वैयक्तीक तरान मागोवन सांगलें जे सकट त्या मागणी ह्या घडये हांव सुमयेच्या पांयांतळ समर्पण करतना तुमी तुमच्या कालच्या मनात जे कितें तुमच्या कडेन मागोवंक सांगलां तांची मागणी त्या समा उबान दिया मोगाचेनो. ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो. सुमयेची कृपा वालच्या खातीर, सुमयेची सकत वालच्या खातीर, ताच्या मतीक परिवर्तन जावच्या खातीर, उजवाड मेळच्या खातीर, बरेंपण तांकां मेळच्या खातीर, सुमी तांकां आशिर्वादीत करच्या खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया. आराधन तुका सुमया जेसू, आराधन तुका सुमया जेसू, आराधन तुका सुमया जेसू, आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया भोगलाप तुका सुमया जेसू, भोगलाप तुका सुमया महिमा तुका सुमया जेसू, महिमा तुका स्तुती तुका सुमया सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया प्रणिपा तुका सुमया जेसू, प्रणिपा तुका जय सुमया जय तुका सुमया जेसू. जय तुका हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगळा जेसू ही बावंडा आजंजीत प्रत्येक त्यासवा मागणी घेऊन या पवित्र थळार आसात संजुदता देवाची मजत मागता. ताचे मारी पाद ती मागणी तुझ्या पायांतळा सुमया जेसू समर्पण करता. या सकट बावंडाचे तुझे काकुलीचे नदर घाल, तुझ्या मोगाळ दिश्ट घाल सुमया जेसू. तुझे काळीज तांचे ते मोव वाळून दी सुमया, तुझे काळीज तांचे ते बिरमोतीन भरून दी सुमया. बरेपण तांकां दी म्हण सुमया याकडे मागता सुमया. विशेष करून एका तरणाट्याक आपोर सुमया ताच्या मतीक उजवाड दी सुमया, भलायकी बरेपण दी सुमया. ताचे मतीत असले केमिकल सगळे सारखे काम करूंक सुमया. या भुरग्याक आपोर सुमया, आपोर जीसस, touch them, touch him Jesus, touch him Jesus, heal him Lord Jesus. May your mighty power flow into him Lord Jesus. Bless Jesus. हरी एकल्याक आपोर सुमया, हरी एकल्याक आपोर सुमया गुण कर, बरी भलायकी बरेपण दी सुमया. सगळ्यांचे समस्या परिहार कर सुमया, इत्याद कर सुमया. त्या मतीक उजवाड दी सुमया, उजवाड दी सुमया, उजवाड दी सुमया. touch them Lord Jesus, heal them Lord Jesus. May your mighty power flow, may your mighty power flow, may your healings take place Lord Jesus. May mighty anointing take place Lord Jesus. Bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, Jesus, touch them, bless them. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या मी दिंबे घालया. म्हज्या मथीर काळो कान्न, म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेस्तारच्या, म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवच म्हणजे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिनयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासय नांवाचे गे तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासन वर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो, उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपाक जायते बरेपण हांगासर वालता, आशिर्वादा वालता, भलायकी मेळटा, काळजाची दादोसपण मेळटा, आत्मीक बरेपण मेळटा, समाधान संतोष मेळटा. मोगाच्यानो जायतीं आश्चर्यां अद्भुतां ह्या पवित्र थळार घडटा. ह्या सकट बरेपणा खातीर धन्य देवाक आमी एक घडीभर अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाच्यानो 8 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात.
7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 12 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तेगांचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक भुरग्याचें ताणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. आनी तेगां मागलो प्रत्येक उपकार तांकां मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ह्या सकट भावंडां सांगता आमी मेळया. देवान तांच्या आनी आमच्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण वळखून धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावंडां बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तरांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां ताळण्या आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांत जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गीच्या बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गीच्या बाबा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यानी त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. दयाळ बापा फावो ते जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा भुरग्याचें देणे आशें दिल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें फळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर. तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा फाटल्या दिसांनी लग्न बांदात एकवटलेल्या ह्या सकट नव्या काजारी जोड्यांक तुज्या पांयतळा समर्पण करता. तांचे तुजे विस्तार आशिर्वाद आवत बळ भलायकी मतीक समाधान संतोष दी. प्रत्येक जावन तांणी केल्लें तें समर्पण मरा पर्यंत एकामेकाक सांगता जियोंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा ह्या काजारी जोड्यांची आवय बापायक तांच्या कुटुंबादारांक समर्पण करता. तांच्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद आवत. तांच्या आवय बापायनी कुटुंबादारांनी ह्या जोड्यांक संपूर्ण सहकार दिवं, संपूर्ण प्रोत्साहन दिवं. तांच्या सांगाता रावून एक बरें कुटुंबात जिवीत काजारी जिवीत बांदून हाडूं. ह्या जोड्यांक उत्तेजन दिवं. तांचे थंय तूं बरें मन रस म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणीये काकुलीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरवशा तुका आमी लो मारता. आमी परदेशी वेची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मोगळे दुलबी अवकारी मोरये बघेवन ती देवाचे मेमा बसो विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमच्या खातीर. पिडेस्तां बसत विशेष मागणे मोगाच्यान त्रिएक देवाची मजत, त्रिएक देवाची काकुलत, त्रिएक देवाची ससाय ह्या पिडेस्त भावंडांच्या कुडीन वालच्या खातीर आमी मागता आसतना आमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये सुमयाच्या पांयतळा सांजूद उतात देवाच्या मजतीन समर्पण करून आमी मागया. सक्कड आमचो उजवात आमच्या तकलेचे दवरया मोगाच्यान. आनी ह्या घडये विशेष तरान सुमयाची कृपा मजत आमच्या सगळ्या कुडीन वालच्याक बरेपण वालच्याक आमकां बरेपण मेळचे खातीर आमी मागता आसतना जी कोण पिडेस्ताचा तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या भुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गुण करताय. प्रात या दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिसकाल
तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांडली नितळ जावन पिडेशिरेन लेगून जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोमयाचे नवी आमचो आधार. ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवयाचो. तुमचे सवे आसो. दयाळ सोमया बावर त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेले दयाळाय आमी मागता. पिडेशिडेन कश्टांत तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडे सदांच शांत समाधान सांबाळून एकामेकाक सुख समजण आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजांत बक्षून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या मन बगून दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगात राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सर्वस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां माईपासान आनी काकुळतीन वागूं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तुमकां दी. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगात आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्मन उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. मोगाचेनो मुकलो वेळ आमी आराधनांत जेजू संगता करसूंचो पवित्र वेळ जावन आसा. त्या देखून आमी दिमेरीत रावया. त्या जेजूक ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान आमचे मदें आमी स्वागत करया. तुझे मुखामोळा पोळीव काशेता. तुझ्या हाजरपणान जीव काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळा पोळीव काशेता. तुझ्या हाजरपणान जीव काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. तिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवण दारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. मोगळा सोम्या ह्या पवित्र येवकारिस्तांत हे उंड्याचे रूप घेवन तूं आसाय. आमी समेस्त अस्कत आमी सर पातकी जाल्यारय आमचे वयर काकोळ तूं मोवाळाय दाखोवन सोम्या ह्या पवित्र आल्तारेर हें तुजें पवित्र रूप घेवन तूं आसाय. आमी तुका आराधन करूंक तुका होगोळसूंक तुका वर्णूंक
तुझे सांगता तुवें दिवचें तें शांत समाधान अनुभव करूंक सोम्या तुज्या पांयां तळा दिंब्यानी आमी आसांव हो आमचो बरवसो हो आमचो विश्वास आमी तुजें तें दाखयता सोम्या हांव आसां तुमच्या सांगता संवसाराचे आखेर पर्यंत हांव तुमकां अनाथ जावन एकसुरो जावन सोडून वचनाय म्हणलें सोम्या आनी यस तुज्या उतराचेर तुवें संपूर्णता दवरनो आज आमचे सांगता परत यस उंड्याच्या रुपान आमचे मदें तूं आसाय सोम्या तूं आमच्या कश्टान आमकां बुजयताय आमकां तूं सांडून घालिनाय आमी दूख पावत आसतना तुजे मुखार येवन आमी रडत आसतना आमची दुकां गळयत आसतना आमची दुकां तूं पुसून आमकां तूं बुजवून दिताय तूं आमचो बुजवून दिवचो आमचो मोग करचो आमकां पटलून धरचो आमकां आरावन धरचो व्हरतो सोमी तुका आमचो मान बगयता सोम्या आमचें आराधन तुका भेटयता सोम्या आमचें आराधन स्विकारची सोम्या आनी आमचे सांगाता रावण आमकां तुजें बेसांव दी ये सोम्या ये सोम्या ये म्हाका तूं जाय सोम्या म्हाका तूं जाय सोम्या म्हज्या अस्कतायेन बळवंत जाता म्हज्या एकसुरपणा सांगातूं दिता म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता हे सोम्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कतायेन बळवंत जाता म्हज्या एकसुरपणा सांगातूं दिता म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता हे सोम्या ये तूं म्हाका जाय आमचे दोन्ही हात वयर कर आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवंदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजां मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजां मौना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोगळा सोम्या आमच्या चलत्या जिवितांत आमकां दिलेले मिसांव करता आसतना साबार फावटी आमी कश्ट नश्ट आपणायला साबार फावटी आमच्या मोगाच्या मनशांत तावन आमकां अडचणी मेळ्ळ्यात अडकणी मेळ्ळ्यात ती आमचे तावन पयस गेल्यांत आमचे सांगाता रावता म्हूण सांगून आमकां गरज आसल्या वेळार आमच्या सांगाता नासतना आमकां दीस सांडून गेल्यांत पूण जेजू तूं आज तूं काल तूं सदां सर्वदा आमच्या सांगाता आसाय तूं केदींच बदला नाय बगार सदांच आमच्या सांगाता तुजो मोग आमकां दिताय तुजी सकत आमकां दिताय तुजी कृपा आमकां दिताय आनी आमची पातकां बगसून आमकां तूं परत तुज्या गोपांत एक करताय आमकां तूं पटलून धरसो जेजू आमकां तूं आरान धरसो जेजू कुर्सार थंयसर तूं उमकळटा आसतना दोनी हात तुवें आमचे खातीर विस्तारलेले त्याच बेतलेहमांत तूं जल्मात आसतना परत तुजे हात तुवें विस्तारले आमकां सुमेस्तांक तुवें स्विकार केले काकुळदार सोम्या तुजी काकूळ तूं सदांच वळटा तुजी काकुळतेची जर आमचे खातीर सदांच वळटा वय जेजू आमकां तूं बगसूंचो मोगाचो बगसेनाचो देव आनी सोमी तुजें बगसणें आमकां दी तुजी काकुळट आमकां दी नवें जिवीत जियोवच्याक यस तुज्या सक्रामेंतांत हांव यस तुज्या पवित्र रुपण्यांत हांव आमकां तूं दया दाखय काकुळ दाखय मोग दाखय कृपा आमकां दी जेजू म्हजी पिडा शिडा तूं गूण कर जेजू तुजें समाधान म्हाका दी जेजू म्हज्या आत्म्याक शांती लाभय म्हज्या कुडीची भलायकी म्हाका दी जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं म्हाका जाय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळदारा
तूं बक्षिता. हात वयर कर. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका विमेर पडून आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मन आमची दुखा भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मन आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया. आमी तुजी भुरगीं हांगासर बरा विश्वासान आनी भावार्थान दरवर्षान तुज्या मुखार दिमयानी पडल्या सोम्या तुजे लागीं उपकार मागोवंक आमची मागणी घडोवंक तुजो सांगात पळोवंक आमी हांगासर आयिल्ले हांव जेजू. आमचेर तुजी काकुलतीची दिश्ट घाल, आमचेर तुजी भरवशाची दिश्ट घाल जेजू. आमच्या सांगात तूं ये जेजू, आमचेर तुजें बेसांव घाल जेजू. सोम्या आमी जावन आसा तुजी भुरगीं, आमी जावन आसा तुजी सोम्या. आमकां कोणी नाका सोम्या, तूं मात्र जाय सोम्या. तूं आमचो आदार, तूं आमचो भरवसो, तूं आमचो आज, तूं आमचे फाल्यां, तूं आमचें सदांच सर्व आसचो सुमी जेजू. ह्या वेळार आमचे सगळे सर्वच तुका दिता जेजू. जेजू आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका होगळीच दिता सोम्या, आराधन करता सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमेस्त आमी बसया. मोगळा जेजू एक गवळी कसो आमकां तूं तुज्या गोपांत घेताय. एक गवळी कसो आमकां तूं पासवो सरो दिताय. एक खरो गवळी जावन हांव एक शेळी सुकलेली शेळी जाताना म्हाका तूं सोदून येताय. इतिहासाच्या पुस्तकांत सांगलेलीं तीं उतरां ताका सोदा, ताची मुखामळ सोदा, तो तुमकां मेळटलो. वय सोम्या आमी तुजें मुखामळ सोदून आयले हांव, आमी तुकाच सोदून आयले हांव सोम्या. कित्याक तूं आमकां दिताय ती शांती समाधान दुसरें कोणी दिवंक शकनात. तूं दिवचो तो मोग दुसरें आमकां कोणी दिवंक शकनात. तुवें दिवची ती सकत आमकां कोणी दिवंक शकनात. तुवें दिवचो तो उजवाड कोणी आमकां दिवंक शकनात. सक्कड दिताय जाल्यार सोम्या तूं आमकां दिताय. ह्या खातीर जेजू हांव तुज्या पांयां तळा आसा. ह्या खातीर जेजू हांव तुका सोदन आसा. जेजू तुजें पवित्र रूप हांव वळखता, तुका हांव नमस्कार करता. म्हज्या सालत्या जिवितांत हांव पयस गेल्ल्या वेळार म्हाका तूं आरान धरन, म्हाका तुजो म्हजो हात धरन तुज्या सांगाता आपूण हाडलेलो म्हजो गवळी तूं. मोगळा जेजू ह्या वेळार परत हांव तुजी शेळी जावन तुज्या सांगाता जियोंक आशेतां. परत तुज्या हिंडांत एक जावन तुजी शेळी जावन जियोंक हांव आशेतां जेजू. परत जेजू तुज्या हिंडांत एक जावन तुवें दिवचो तो पासवो सरो, तुवें दिवचें तें येवकरिस्ता मुखांत, तुवें दिवचें तें तेंचो मांस आनी रगत सेवन तुजे सांगाता एक जावन जेजू म्हाका सदांच तुजें तें जियोंक जाय जेजू. आनी ह्या खातीर जेजू म्हजें समर्पण करता, तुका हांव नमस्कार करता जेजू. हे बऱ्या गवळ्या हांव तुका नमस्कार करता. हे बऱ्या गवळ्या तूं सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू जीवन रे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. मोगळा जेजू तुवें म्हणलें आसा हांव तुमकां आनी मुखार सेवक म्हणना बगर हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. वय जेजू तूं आमचो खरो इश्ट. इश्टा पासो तो जीव दिवचे प्रास
दुसरो मोग ना म्हणून तुवें सांगलें आनी तस मोग जेजू कुर्सार मरोन आमकां हर एकल्यांक रुजू करून दाखयलें आनी आमकां मोगाचीं केलें. आमचो इश्ट तूं जालो सुमया. वय जेजू आमकां तूं इश्टा बरी हर एकल्यांक तूं पटलून धरताय. आमकां एका इश्टा बरी आरावन धरताय. इश्टा बरी आमच्या सांगात रावताय. आमी उलयतना आमकां तूं आयकताय जेजू. तुजो इश्टाचो तो मोग निरंतरी वाळटा जेजू. एक इश्ट आनी एकल्याक आयकता. पूण जेजू म्हज्या जिवितांत तुका आयकोंक हांव फाटीं सरलां. तूं म्हजे सांगाता उलयता आसतना त्या उतरां मुखांत उलयता आसतना हांव त्या उतरांक चीत दिवंक हांव सलवलां जेजू. ह्या पासून हांव बक्षाने मागता. परत जेजू तूं म्हज्या लागीं उलयता आसतना हांव तुका आयकतां. एक इश्ट आनी एका इश्टाक बक्षिता. पूण जेजू म्हज्या सालत्या जिवितांत म्हज्याच इश्टांनी म्हाका अन्याय करता आसतना म्हजे विरोध उलयता आसतना तांकां बक्षूंच्या बदलाक म्हजें तें गुण्यावांची पारीकपणाची हग्याची रागाची चिन्नां हांव म्हजें तें आसून ती हांवें जारी केल्यांत आनी तांचे तावन हांव पयस गेलां. म्हज्या भावाक बक्षूंक तांच्या मोगांत एक सांग हांव फाटीं सरलां जेजू. ह्या वेळार बक्षाने मागता जेजू तो तुजो मोग इश्टाचो मोग मुखाय दी जेजू. परत तूं दी जेजू. आनी म्हज्या भाव भयणींक बक्षूंक म्हज्या भावा भयणी तें एक जावंक तस्सो मोग वांटूंक जेजू म्हाका तूं तुजी कृपा दी. म्हज्या मोगाचें समर्पण तुका हांव करतां जेजू. इश्टा भाशेन परत तूं म्हाका स्विकार कर जेजू. आनी हांव तुका नमस्कार करतां जेजू. समर्पण करतां जेजू. हे बऱ्या इश्टा तूं सर्गींच्या. ये बऱ्या इश्टा तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करू जीव हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करू जीव हे आमचे समर्पिता. आमच्या जिवितांत सुमयान केल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. हर एका मेटांनी आमच्या जिविताच्या हर एका वाटांनी मेटांनी गणितांनी त्या सुमयान आमकां आदार दिला. कीर्तनकाराची ही उतरां वाचतना म्हजे सांगाता तुमी म्हणा आनी आमच्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया. सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुजी स्तुती करता. कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय. तुवें म्हाका वयर काडलो. म्हज्या दुस्मनांक म्हजे विशीं संतोष भोगूंक दिवंक नाय. संतोष भोगूंक दिवंक नाय. सर्वेस्परा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय. कोणांत देंवतल्या मदलो काडून वयर काडून तुवें म्हाका नवो जीव दिलोय. सर्वेस्परा म्हजे विळाप तुज्या नासांत बदलिलाय. म्हजे गोणी वस्तूर काडून आनंदान म्हाका नेसयलाय. म्हजें काळीज निरंतरी तुजी स्तुती करता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा शासनाक हांव वर्गां दिता. सर्वेस्परा तूं म्हजें ढाल. सोमया तूं म्हजें कोटें. सोमया तूं म्हजो आसरो. सोमया तूं म्हजो मोग. सोमया हांव तुजी स्तुती करता. सोमया हांव तुका वंदिता. सोमया हांव तुका वर्णिता. सोमया हांव तुका वाखणटा. सोमया हांव तुका होगळाप दिता. सोमया हांव तुका वंदिता. आमचे दोनी हात वयर करन. सोमया अर्गां तुका. सोमया आराधन तुका. सोमया होगळाप तुका. हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुजी स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अर्गां जेजू. अर्गां जेजू. स्तुती जेजू.
वंदन जेजू महिमा जेजू वकांतां सुमिया वर्णितां सुमिया मुगलसितां सुमिया हालेलुया 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 त्या आमच्या सुमयाक आमकां केलेल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन गावया सुमेस्त आमी उबे रावया आणि आमच्या सुमयाक आमी हरसून गावया गीत हरसून गावया आमी सुमयाक देवा बापाक देवा पुताक पवित्र आत्म्याक हरसुया आमी थाळयो पेटोवया आणि आमच्या सुमयाक व्हड संतोषान अभिमानान काळजाच्या गोडायेत थावन त्या आमच्या सुमयाक आमी हरसून गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया देवा बापा हर्षण गावया जेजू सुमया हर्षण गावया पवित्र आत्म्या हर्षण गावया त्रिएका देवा हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया जीवदातारा हर्षण गावया जीवी दिल्या हर्षण गावया कृपेवंता हर्षण गावया शासनाच्या बापा हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया दैविक उजवाडा हर्षण गावया रायांच्या राया हर्षण गावया स्वतःच्या आत्म्या हर्षण गावया सर्पद्वेदारा हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया हर्षण गावया आम्ही हर्षण गावया हालेलुया 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 मगळा जेजू आम्ही हांगासर तुजी भुरगीं तुका आम्ही आराधन करता तुवें आमकां केलेल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्गां दिता जेजू आमी हांगासर तुजे मुखार आसा खालच्या काळजान आमी हांगासर आसा खालच्या मनान आमी हांगासर आसा उक्त्या मनान आमी हांगासर आसा जेजू आमी तुका अर्गां भेटयता आमकां केलेल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्गां भेटयता जेजू आमी करचे हे दिनवस्तेची मागणी आमी करची अर्गां मागणी आमी करचे अर्गां उलय तूं स्विकारशी सुमया आनी आमकां हर एकल्याक तुजें बेसांव दी आमकां हर एकल्याक तुज्या कृपेन भर आमी तुजी मोगाची भुरगीं आमी तुजी एकवटाची भुरगीं जेजू आमी करची ही सर्व मागणी तुका भेटयत आसतना अर्गां उलय तूं स्विकार कर आनी आमच्या अर्गां उल्याक आमचे तुजे आशिर्वाद घाल आमचे संगी येवन राव जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन सोमेस्त आमी बसया होगळ भावन आनी भयणीनो बवर्त्या घडये आमी आसाव आनी ह्या वेळार आमचें समर्पण आमी करया आमचे सगळ्या जिविताचें समर्पण ह्या वेळार आमी करया सुमयान तसो वर्तो मोग आमकां सुमेस्तांक दाखयला साहित्य मागण्यो विनवण्यो हांगासर आयिल्ल्यो आमी आयकल्यो तांचे पासत आमी मागणें केलें आनी आमी हांगासर व्हड भावार्थान आमी हांगा आयले हांव तेच आमच्या सुमयाचेर पाती येवन जूद थादेवा मुखांतर ह्या आमच्या सुमयाक आमची मागणी भेटोवंक आमी आयले हांव तर ह्या वेळार थोडो वेळ आमचें समर्पण आमी करया हे वर्स आमच्या दियेसीजींत
भुरग्यां पासून समर्पण दिला. एक वेळ आमच्या कुटुंबात असलेल्या सगळ्या भुरग्यांचो उडास आमी काडया. तांची नांवां आमी उलो मारून आमच्या सोम्याच्या पांया तळा तांकां आमी समर्पिया. आमची भुरगीं देवान आमकां दिल्लें वर्तें दायज मोलादीक दिरुवें ती आमची भुरगीं. आमच्या लग्न जिविताचेर आमच्या कुटुंबा जिविताचेर त्याच सोम्यान आशिर्वाद घालन एक वर्तें इनाम कशें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत त्या सोम्यान आमच्या भुरग्यां बाळांचे देणे फावो केला. त्या भुरग्यांचे सगळो फुडार, त्या भुरग्यांची देणी, त्या भुरग्यांचे शिकाप हे आमच्या सोम्या मुखार हाडया. मोगळा जेजू, ह्या वेळार आमच्या कुटुंबांत असलेल्या हर एकल्या भुरग्यांक तुका हांव समर्पिता. हांगासर आसलेलीं ही आमची सर भाव भयणी जेजू तीं जावन आसा तुजीं भुरगीं. आमी हर एकलीं तुजीं भुरगीं. प्रत्येक जावन जेजू हांगासर आसलेली ह्या सर भुरग्यांक तूं स्विकारसी, तुज्या गोपान तूं एक कर. आनी ही आमची भुरगीं हांगासर ह्या तुज्या पवित्र साक्रामेंता मुखार आसात आनी ही तुजी भुरगीं तांच्या कुटुंबांत असलेल्या भुरग्यांक तुका समर्पितात. तांकां तूं स्विकारसी जेजू. तुजे लागीं ल्हान भुरग्यांक येता आसतना तांकां तुवें स्विकार केलें, तांचेर तुजें आशिर्वाद घालें. म्हळें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात. तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. वय जेजू, तांचें जावन आसा सर्गींचें राज. तांचें तें कसलेंच कापाट पडना. तांचें काळीज नितळ आनी निर्मळ. मोगळा जेजू, ह्या आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबांत असलेल्या भुरग्यांक ह्या तुज्या पांयां तळा समर्पित आसतना तांच्या काळजांत तूं राव. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती तांच्या जिवितांत वायट वाटेक बली जायनासतना बगर गुणां शेगुणांनी ती वाडोवन दित. तुवें जेजू तुज्या कुटुंबांत आसता आसतना वाडता आसतना देव भिरांतेन जानवायेन बऱ्या मौल्यांनी शेगुणांनी तूं वाडलोय जेजू. तर आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी त्याच माया मोगान शेगुणांनी ती वाडोवन दित. तांच्या जिवितांत आसलेले सर विघ्नां आनवरां पयस कर. बरी भलायकी दी, शिकोवंक आदार दी. जायतीं भुरगीं तांच्या परिक्षेक तयाराय करून आसात. बऱ्या फुडारा पासून ती स्वप्नां देखून आसात जेजू. मोगळा जेजू, तांचेर तुजें बेसांव घाल. तांच्या जिवितांत तूं उजवाड दी. खंयच्या मोबायलाच्या व्यसनाक ती बली जायनासतना, ड्रग्साक ती बली जायनासतना बगार तुज्या मोगांत कुटुंबांत तांकां मेळ्ळेलें मार्गदर्शन, पयसबीच्या वडिलां मुखांतर मेळ्ळेलें मार्गदर्शन, तांकां मेळ्ळेली ती दोतोन तांणी स्विकार करून तांच्या जिवितांत सारक्या वाटेन सोमकोंक जेजू. बरो फुडार रुपीत करूंक जेजू. समाजांत उपकाराक पडचेत आसलेले व्यक्ती तांकां कर जेजू. आमच्या भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल जेजू. आमच्या भुरग्यांचेर तुजो मोग घाल जेजू. आमच्या भुरग्यांचेर तुजो मोग घाल. कव्यांगीत मोग तुजो पुरो सुम्या, मोग तुजो पुरो. केवल ही मागणी आमी म्हणटा आसतना आमच्या भुरग्यांचेर तो सुम्या सो मोग. मोग तुजो पुरो सुम्या, मोग तुजो पुरो. आमच्या भुरग्यांचेर मोग तुजो पुरो सुम्या. मोग तुजो पुरो सुम्या, मोग तुजो पुरो. इसले गुंजीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भुयाका सोरू सुम्या, भुयाका सोरू. मो काळजान पेटू आसो ससान पासून उरो. सगळं गाऊया. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इसले गुंजीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भुयाका सोरो सोम्या, भुयाका सोरो. मोग काळजांत पेटो नासो ससान पासून उरो. सगळे आमचे कुटुंब आमी आमच्या सुम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. आमच्या कुटुंबांत असलेल्या हर एका सांद्यांक, म्हज्या पतीक, म्हज्या पत्नीक, म्हज्या मांयक, म्हज्या आबाक, आमच्या कुटुंबांत असलेल्या युवा जनांक, सगळ्यांक आमच्या ह्या सुम्याच्या पांयां तळा समर्पिया. आमच्या कुटुंबांत असलेल्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांची नांवां काडून तांकां आमी सुम्याच्या पांयां तळा समर्पिया.
त्या सुम्याचें संरक्षण आमचेर मागया मोगळा जेजू तुवें म्हाका आपुरबायेचें कुटाम दिलाय हें कुटाम सुम्यान जेजू तुवेंच वर्त्या मोगान तुवें म्हाका दिल्लें हांवें विंचल्लें न्हय बागार सुम्या तुवेंच म्हाका दिल्लें ह्या वेळार जेजू म्हणजे सगळें कुटाम तुज्या पांयां तळा समर्पिता म्हजें कुटाम तुवें राखून व्हेलाय म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालाय म्हज्या कुटुंबाची सर्व योजना तुज्या बेसावांनी भरल्याय म्हजें कुटाम सांगाता येवन मागणें केल्लें येव क्रिस्ताच्या बलिदानांत एक जाल्लें म्हजें कुटाम सांगाता येवन आमच्या घरच्या आल्तारी मुखार मागणें केल्लें आनी आमची सर्व मागणी आयकून जेजू म्हज्या कुटुंबाचेर तुवें बेसांव घाल्याय ह्या वर्त्या देण्या पासून जेजू हांव तुका अर्गां दितां ह्या वेळार जेजू म्हजें सगळें कुटाम तुका समर्पितां म्हज्या कुटुंबाचेर तूं राख म्हजें कुटाम तूं राख आनी सांबाळ म्हज्या कुटुंबांत समस्या आसा जेजू म्हज्या कुटुंबांत मनस्ताप आसा जेजू म्हज्या कुटुंबा मदें राग आसा जेजू म्हज्या कुटुंबांत समस्ये उणेपण पिडाशिडा आसा जेजू हे सगळे तुका हांव समर्पितां जेजू मोगळा जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसलेलें हर एक रितीचें उणेपण तुज्या हाजरपणान भरती कर कशें काना शहरांत थंयसर वायन उणो पडिल्ल्या वेळार तुजें हाजरपण आसून थंयसर तुजें अजाप जालें गे तेच परी जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसलेलें उणेपण जेजू तुका हांव समर्पितां ये जेजू म्हज्या कुटुंबांत तूं ये जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसलेलें उणेपण तूं भरती कर जेजू मोग शांती समाधान तूं रास कर जेजू आनी हाचे मुखांतर म्हजें कुटाम कशें तुज्या कुटुंबांत तुजें हाजरपणा वरवीं भाग्यवंत केलें गे तेच परी जेजू म्हजें कुटाम पवित्र कर भाग्यवंत कर म्हजें कुटाम तुका समर्पितां जेजू म्हज्या कुटुंबांत तुजो मोग वळोवन दी मोग तुजो पुरो सुम्या मोग तुजो पुरो म्हज्या कुटुंबांत तुजो मोग पुरो मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इसले गुण जीव दिलो मोग तुजो पुरो भुया कासरो सोया भुया कासरो मोकळजान पेटो आसो ससात पासो तुरो आमच्या सुमेस्त पिडेस्त भाव भयणीक मोगाचनो ह्या पांयांतळ सुम्याच्या पांयांतळ समर्पिया आमचे थंय जायत्या रितीची पिडाशिडा आसा आमच्या कुडींत पिडाशिडा आसा जांक पुरो तकल्याची पिडा जांक पुरो गांठीची दूख जांक पुरो आल्सर जांक पुरो एलर्जी जांक पुरो गांठीची दूख जांक पुरो पाटीची दूख जांक पुरो काळजाची पिडा जांक पुरो मोतीची पिडा खंयची ती आसूं ह्या वेळार सुम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पिया आमच्या कुटुंबांत आसलेले सर्व पिडेस्त भाव भयणीक त्याच पांयांतळ समर्पिया मोगळा जेजू तूं जावन अशें आत्मीक वैज तुज्या परगड जिनिया वेळार ज्या पिडेस्तांक तुवें पळयलें आनी आपडलें तांकां तुवें बरें केलें तुज्या बावर्तान तुका बरें केलें म्हणल्या खातीर म्हणलीं उतरां सांगून तांकां तुवें बरें केलें जेजू आज हांगासर तुजीं भुरगीं व्हड्या बावर्तान व्हड्या बरवशान जेजू तुजे वयर फातयेनी दवर तुज्या नांवाचेर फातयेनी दवर जेजू ती मागतात तांची पिडाशिडा तूं आपण गूण कर जेजू तांची पिडाशिडा सोसूंक आदार दी जेजू जायतीं आमची भाव भयणी आस्पत्रेनी सोसून पिडा सोसून आसा जेजू तांकां तूं आदार दी जेजू वैजा मुखांतर तांकां तूं आपड वखदां मुखांतर तांकां तूं आपड जेजू गूण कर जेजू बरी भलायकी दी जेजू तांकां परत तांच्या जिवितांत नवो उल्हास दी जेजू नवें जिवीत दी जेजू तांच्या बावर्ताक इनाम दी जेजू तांकां जेजू बरें कर तुज्या मोगान तांकां बरें कर जेजू आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक तूं आपड जेजू गूण कर जेजू हे आमच्या भाव भयणीक तूं आपड जेजू गूण कर जेजू ह्या तुज्या पवित्र रुपण्या मुखांतर जेजू आपड जेजू गूण कर जेजू तांकां तूं गूण कर जेजू तांकां मोगान तूं गूण कर जेजू मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो म्हाका भलायकेवंत जिणे जियोंक मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले गुण जीव दिलो मोग तुजो पुरो भुया कासरो सोम्या भुया कासरो मोकळजान पेटो नासो ससा पासो तुरो
Islegun jirilolo Mok tuzo puro Buyaka soro somya Buyaka soro Mokal zanteto naso Sasa pasot puro मोगचनो आता आम्ही नव्या खासदारी जोड्यांक प्रत्येक जावन त्या सुमयेच्या पांयन आमी समर्पण करता त्या देखून आमी एक उपकार मागता हांगासर आशिल्ल्या नव्या खासदारी जोड्यान एक घडी मुखार येवची उरलेली सगळें आमी उबे रावया मोगाचनो ह्या घडये दोन जोडी सांकेतीक रितीन आमचे मुखार आसात आमी सांगले ह्या जोड्यां खातीर आज आमी विशेश तरान मागता आसतना आमी जे कोणाच्या खासदारांक गेल्या त्या सगळ्या जोड्यांचो उडास काडया वा आमच्या कुटुंबांत खासदार जावन आमची भुरगीं बाळां परगांवांगी इतर जाग्यांक वावरा खातीर गेल्यान जावंक पाटी येदोळतो तांचोय उडास काडया तांकांय आज सोमयाच्या पांयतळ आमी हाडया आनी तांचे खातीर मागया आमचे उजवात हांचे थंय आमी उबान धरता आसतना दोळे आमी दांबिया सगळं खासदारी जोड्यांचो आमी उडास काडया फाटल्या दिसांनी खासदार जाल्यार सगळं ह्या खासदारी जोड्यां खातीर आमी विशेष तरान मागया आमचे मुखारीन दोन जोडी आसात ह्या दोनूय जोड्यांक सोमयाच्या पांयतळ आमी विशेष तरान समर्पण करया सोमयाची कृपा वाळोवन दी बोळबलायकी तांकां सोमी लाभोवन दी सोमयान घडलेल्या त्याच बेसांत साक्रामेंतांत लग्न साक्रामेंतांत सोमयान तांकां एकवट आयला ती दोगांनूय बघा सोमी तांच्या सांगात आसा सोमी तांच्या लग्न जिवितांत पैनारी जावन तांच्या बगलेक आसा हें सत जावन आसा तर तोच सोमी आज ह्या जोड्यांक कुरपे बेसांवांनी नेटोवन दी आशिर्वादांनी भरून दी तांचें सगळें जिवीत फळादी जावन दी आशिर्वादी जावन दी सगळें बरेंपण तांच्या जिवितान लाभोवन दी तांणी आशिल्लें बरेंपण तांकां मुखल्या दिसांनी सोमी सदांच लाभोवन सदांच तांकां सांगत दवरून दी म्हणून ह्या जोड्या खातीर आतां आमी विशेष तरान मागया मोगाचें सोमयेची कृपा तांच्या जिवितान वालचे खातीर ह्या जोडी जोड्यां खातीर मागता आसतना जे कोणाच्या खासदाराक आमी गेल्या त्या सगळ्या जोड्यांक ह्या सोमयाच्या पांयतळ आमी हाडया समर्पण करया मोगाचें त्या सगळ्या जोड्यां खातीर आमी मागया प्रत्येक जण आमच्या भुरग्याचें आनी एक जोडें लग्न जावंक आसा एक रोलविटा म्हणल्यार आमचे बहीण फाल्यांच्या दिसा रोज परवांच्या दिसा लग्न बेसान देव कोडूंक आसा ताचेंय रोसाचें कार्य खासदाराचें कार्य बरें जावं ताचेंय लग्न जिवीत बरें जावचे खातीर ताचे खातीर मागता आसतना सगळ्या नव्या खासदारी जोड्यां खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचें पवित्र आत्म्याक उलो मारया पवित्र आत्म्याक सकत करपा ह्या जोड्यांच्या जिवितान वाळोवन दी भरपूर तरान वाळोवन दी पवित्र आत्मा तांकां अभिशेक करून दी ताच्या कुरपेन भरोवन दी देण्यांनी भरोवन दी तांचें मुखलें सगळें जिवीत आशिर्वादीत करून दी तांणी घरच्या वावराचेर आशिर्वाद वचोन दी तांच्या जिविताचेर आशिर्वाद वचोन दी तांच्या पैनाचेर आशिर्वाद वचोन दी आनी अशें सदांच तांकां सकट वायटा विघ्ना अवघडांतलें सांबाळून व्हरून दी आनी सदांच तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून ह्या घडये ह्या जोड्या खातीर मागता आसतना सकट खासदारी जोड्यां खातीर आमी मागया मोगळा जेजू तुवेंच लग्नाभेस घडून पवित्र केलोय तुवें घडलेल्या ह्या लग्नाभेसांत एकवट आयलेल्या ह्या भावंडांक आज आमी तुज्या पांयतळ समर्पण करता सोमया जेजू तूं तांचे सांगता आसाय म्हणलें आमचे पातयेनी आनी तूं खरोच तांचे सांगता आसाय सोमया ह्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता सोमया तांचे सांगता सदांच राव तांच्या सुखा दुखा वेळार पिडे शिडे वेळार तांच्या जिवितांत सोडून हें करतना हर एका घडये तांच्या बगलेक तूं राव सोमया तूं तांचे बोळ जा तूं तांचे हादार जा तूं तांची दुखां पुसून काड सोमया तांकां बळवंत कर सोमया तूं तांच्या कश्टा दुखा वेळार तांकां आदार दी सांगात दी सोमया आनी सदांच तूं तांकां सांग सोमया भिये नाकात हांव तुमचो सर्वेस्व देव गबर नाकात कित्याक हांव तुमचे सवय आसा म्हणल्यार त्या उतरांनी तांकां सदांच धैर्य दी सोमया कितें इल्लेशें सोडून हें करतना एकामेकाक बोगसूंक सोमया आनी ते गायी विसरूंक सोमया आनी परत त्या मोगांत रावूंक मोगांत वाडूंक तांकां कृपा दी सोमया आनी सदांच तुज्या बेसांवांनी तांकां बर सोमया म्हूण ह्या घडये तुजे कडेन आमी परतून मागता तुज्या पवित्र आत्म्याक सोमया तांचेर वच सोमया तुज्या पवित्र आत्म्या सक्तीन तांकां अभिशेक सोमया तांचे मुखलें सगळें जिवीत नंदन कर म्हण सोमया तुजे कडेन परतून मागता आपोड सोमया जेजो आपोड ह्या जोड्यांक आपोड सोमया सकट खासदारी नव्या जोड्यांक आपोड सोमया बेसांवांनी बस सोमया तांचे मुखलें सगळें लग्नाचे पयन शबीत सुबीत जावंक सोमया आदार दी सोमया सांगत दी म्हण तुजे कडेन परतून मागता सोमया जेजो तुजे कडेन आमी मागता ब्लेस देम लॉर्ड जीसस Anoint them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Guide them, Lord Jesus. Protect them, Lord Jesus. Lead them each and every day of their married life, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळं आम्ही समर्पण केले आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आणि या प्रत्येक जावन या काजारी जोड्यांचेर, आम्हा हर एकल्याचेर, आमच्या वावराचेर, आमच्या बिझनेसाचेर, आमच्या कृषीचेर, आमच्या कुटुंबाचेर हर एक परत समर्पण करूया आणि पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्या सकट करपा या जोड्यांच्या जिवितान, आमच्या जिवितान, आमच्या वावरा तळार, आमच्या बिझनेसान, आमी घरच्या कृषीचेर हर एक सुवातेचेर वाळोवन दी आणि हर एक सुवात पवित्र जावन दी, आमचे जिवीत पवित्र जावन दी, नंदन जावन दी म्हणून या घडी आमी पवित्र आत्म्याक उलो मान आमी मागया मगाच्यान. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक सोम्या. मोगळा जेजू कुर्सार तुवें थंयसर कश्ट वळवळे भोगता आसतना तुज्या रक्ता मुखांत्र हर एकल्यांक थंय आसलेल्यांक तुवें सोडवून दिली. आज ह्या वेळार जेजू आमी तुजीं भुरगीं तुजेर पातयेनी दवरन ह्या तुज्या कुर्साच्या पांयां तळ आमी आसा जेजू. ह्या वेळार आमी तुजें संरक्षण मागता जेजू. ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत्र आमकां हर एकल्यांक अभिषेक्त कर. ह्या पवित्र तुज्या रक्ता मुखांत्र आमकां हर एकल्यांक सर्वरितीच्या बांदपासांतले सैतानाच्या इजातावन देवसराच्या बांदपासांतावन आमकां सुटय जेजू. आमकां तूं सुटका दी जेजू. ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत्र आमकां तूं बचाव कर जेजू. ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत्र आमकां हर एकल्यांक संरक्षण दी जेजू. ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत्र आमचें कुटाम तूं राख जेजू. ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत्र आमचें वैयक्तीक जिवीत तुज्या बेसावानी भर जेजू. ह्या वेळार हे पवित्र आत्म्यांत आमचे वयर आमी शेणयत आसतना हे आत्म्यांत हे पवित्र उदक न्ही बागर तुजें रगत आमचे वयर शेणयता म्हणल्या पातयेन जेजू. सदांच आमी तुजे थंय एक जावन आमकां तुज्या पवित्र रक्तान तुजे थंय एक कर जेजू. आमकां हर एकल्यांक पवित्र कर जेजू. आमकां तूं पवित्र कर जेजू. तुवें म्हणलें आसा जसो तुमचो बाप पवित्र तशें तुमी जाया पवित्र. तर ह्या वेळार जेजू तुज्या पवित्र रक्ताच्या संरक्षणा मुखांत आमकां तूं पवित्र कर. आमकां तुजे थंय एक कर जेजू. सदांच आमी तुजे थंय एक जावन जियोवन सदांच तुका मानून जियोंक तुवें समकली ती वाट समकोंक ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत आमकां तूं संरक्षण दी. आमकां तूं सुटका दी जेजू. आमकां तूं सवकाताय दी जेजू. ह्या तुज्या पवित्र रक्ता मुखांत आमकां तूं सोडय जेजू. सोडवून दी जेजू. वंदन जेजू, वंदन जेजू, वंदन जेजू. आतां आमी तुमचेर पवित्र उदक शेणयता आनी ह्या वेळार सोम्याचें संरक्षण आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यांतान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातळून ते करता. नितळी मोड म्हाका करता. अमोलीक ते रगत सोम्या मुझे सार पवित्र तुझे रगत सोम्या मुझे शेना. अमोलीक ते रगत सोम्या मुझे सार पवित्र तुझे ह्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासून आमी मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या तुवें सोम्यान बसयलेलो फार आखलीत. तुवें शिशांचेर येता आसतना तांचे थंय आसलें सर्व उणेपण तुवें पयस केलें. तांचे थंय आसलें सर्व उणेपण तुवें पयस करून तांकां तुज्या सक्तेन भरलें. तांकां तुजी कृपा दिली.
ते बळादीक जाले धैर्यान भरले सुवर्त तांणी फरगट केली तांच्या जिवितान दिल्लेले मिसांव करूंक ते फुडें सरले हे पवित्र आत्म्या आमचे वयर तूं देवण ये हांगासर आमी तुजी भुरगीं वडा फातयेन दिंबियांनी आसाव मागोवन आसाव आमचे मदें तूं ये ह्या वेळार ह्या पवित्र मागणे मुखांतर हर एक आमच्या भावार्थाचेर तांकां मागता आसतना हे आमच्या सर्व भाव भयणींतून तूं ये तांचेर तूं देवण ये तांचे थंय आसलेलें भेंबिरान तूं पयस कर तांच्या जिवितांत विविध संगती मुखांतर तांकां भेंबिरांत येताना तें भेंबिरान तूं पयस कर तांचे थंय सदांच देवाची भिरांत मात्र आसूं मनशांक जावं खंयच्याय वायट सक्तेक जावं ताणें भियेन आसतना बगार एका निजा थंय पातयेनी विश्वास भावार्थ दवरून तुज्या एका देशांनी देवाक मात्र बरवसूंक धीर दवरूंक भिरांत दवरूंक पवित्र आत्म्या ह्या आमच्या भाव भयणीचेर तूं देवण ये तांचे वयर तूं राव तांचे सांगाता तूं राव तांचे वयर तूं राव तांच्या मुखार तूं राव तांकां तूं राखून वर हर एका रितीन संरक्षण तांकां दी हे पवित्र आत्म्या ह्या आमच्या भुरग्यांचेर ह्या तुज्या परजेचेर तूं देवण ये तांकां तूं पवित्र कर हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवण ये हे पवित्र आत्म्या आमचे वयर तूं देवण ये हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं धैर्यादीक कर आमकां तूं बळवंत कर आमकां तुज्या कुरपेन भर आमकां तुज्या देन्यांनी भर आमकां तुज्या फळांनी भर आमचे थंय आसलेले हर एक रितीचे उणेपण पयस कर संतोष दी समाधान दी गिन्यान दी बुदवंतकाय दी समजणी दी आमकां तुज्या हर एका देन्यांनी भर हे पवित्र आत्म्या आमचे थंय तूं ये आमचे सांगाता राव आमकां बापा थंय एक कर आमकां बापा थंय एक कर आमचे थंय तूं ये पवित्र आत्म्या स्वागत तुका पवित्र आत्म्या स्वागत आमचे मदें तुका स्वागत आमी आतां पवित्र मागणे मुखांतर तुमकां मागता आनी मागणें करता ह्या वेळार पवित्र आत्म्या लागीं आमचे पासत वैयक्तीक आमच्या गरजां पासत आमच्या कुटुंबा पासत आनी सर्व आमची मागणी सोम्याक भेटोवन आमी मागया स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो के स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो के बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बासयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक दय दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरंत पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो के विस्मित बुद्धीना पवित्रत्म्या जीविताची पवित्रत्म्या भलायकी दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तु देवोन ये स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो के
अंकाराची मोड मुझेर मांडल्या कष्टाच्या आवरांत उपयोग तगला भरवशाची नातू उजवाड पांक सर्गी बंद्राक्षाबी ओरण पाव स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तून देवोन ये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो के स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तून देवोन ये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावो के हालेलुया 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 वगळा जेजू आमकां तुज्या स्पिरितान भरल्या पासतो वगळा जेजू आमकां तुवें मागल्या पासतो वगळा जेजू हांगासर आमकां तुवें आपोवन हाडिल्ल्या पासत आनी हांगासर थोडे वेळ करसून आराधन करून फावो केल्ल्या खातीर तुजो आमकां बरका दिता जेजू ह्या वेळार तुजे आशिर्वाद घेवंक आमी हर एकले तयार जाले हांव जेजू हे तुज्या पवित्र रुपण्या मुखान मेळची आशिर्वाद आमकां सुमेस्तांक दी जेजू ह्या तुज्या आशिर्वादा वरवीं आमी भेटयलेली सर्व मागणी तुका फावो आमी मागलेली सर्व मागणी तुजे संस्कार्य आमी मागलेली सर्व मागणी तूं स्वीकार कर आमकां हर एकल्यान तुजेर बेसांव घाल जेजू ह्या तुज्या पवित्र मागण्या मुखान आमकां हर एकल्यान बळवंत कर जेजू सत्तेन भर जेजू कृपेन भर जेजू हालेलुया 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 सुमयाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया आनी ह्या वेळार आमी खंयच्या गरजां पासत मागोवन आयिल्ल्या आमची काळजाची अत्रेग सर्व आमी आमच्या परत सुमयाच्या पांयां समर्पण ताचें बेसांव आमच्या हर एकल्याचेर आमी मागया विशेश जावन हे पुणतळाचेर ह्या पुणतळ सोलून व्हरच्या सांबाळच्या हांगासर येवच्या हर एकल्या भक्तिकां पासत मागच्या ह्या फिरगजेच्या विगारा पासत बाप अनिला पासत बाप लियो पासत तांचे पासत तांच्या मिसांव पासत आमी विशेष जावन मागया हे मिसांव करतना तांकां खंयच्या रितीने अडकळीन तांकां मेळनासतना बागार सुमयाचें मिसांव करूंक तांकां सर्व रितीने हर एकल्यान तांव सहकार मेळोवन दी कृपा मेळोवन दी मागया आनी हे मिसांव करूंक सदांच देव तांच्या संगाता आसून तांच्या ह्या मागण्या मुखान हर एकल्यांक जेजूची वळख जेजूची कृपा मेळोवन दी मागया ह्या मिसांवां कुमो करचे हर एकल्यां पासत आमी मागया हांगासर वाजंत्र केलचीं आसात ह्या पुणतळाक कुमो करचे आसात विडियोग्राफी करचे आसात सर्वां पासत आमी मागया तेंचो सोम्याच्या आशिर्वादा मुखान हे मिसांव करूंक तांकां आदार दिवं दी जायतीं धार्मिकां हांगासर येवन मिसांव वावर करतात तांचे पासत आमी मागया ह्या पुणतळाक कुमो करच्या दाणी पासत आज तूं कुमो केल्ल्या पयलें आनी मुखार हर एका वेळार कुमो करच्या सर्व दाणी पासत तेचो सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया ताच्या आशिर्वादांनी हर एकल्यांक बरेंपण मेळोवन दी आमकां हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक यात्रिकांक तेचो सोम्याच्या आशिर्वादा मुखान बरेंपण मेळोवन दी तांणी आशिल्लें तांकां फावो सावन दी मागया व्हडा भावार्थान बरो वशान सोम्याचें बेसांव आमी स्विकार करया आनी गावया हे देवडा सक्रमेंता ये देवडा सक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपां बदला नव्यो रिती आधार्या सोलवून वेचासत विश्व भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यान हसीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी ना भरता प्रार्थुया हे सुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको
तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्यारान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेतायने रास करताय ससनाच्या ससना. सांजुदा आमच्या पात्रोना, वंदिता तुका दंडोता, शिकै मोग आमच्या क्रिस्तासो, जावं आमी उजवाड सोसरासो, सुवार्त तुवें परगटली, भारतात पळवून साजिली, जीव कमी आज सुवार्ता, आदार दी आमकां सर्वदा. सांजुदा आमच्या पात्रोना, वंदिता तुका दंडोता, शिकै मोग आमकां क्रिस्तासो, जावं आमी उजवाड सोसरासो. मोगाळ पुता सोवे हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. बघेवन सांजूत त्या देवा आम्हा पासत विनंती कर. बघेन कुसाचे गुरुवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी